मारा कोणा घेवपा आसलो लागे कोणा घेवपा आसलो लागे मारा बाबा कैंडिडेट मुदीर खातर दे 1 2 3 म्हणटा हा दोर कातर लाव नोर मानला का 1 मुगार पळय 2 हांगा पळय मुगार गुड यो दिवली बेटा रमेश असी बोर्ड बाबा असं राहू हॅलो पाठी कोण कोणा भेटेल तर तूं बी धर तूं बी हात धर तुम्ही बसा गजे करना कथा सगळ्या जमिनाचे स्वागत करता भायरचे कोण आसा तांकां भितर येवपाक विनंती करता छोट्याशे ओपनिंग सेरेमनी संकल्प केंद्र संतोष फळदेसाई त्यांच्या कार्यालयाचे उक्तावणाक सगळ्यांचे स्वागत करता म्हाका फुलांचो गुच्छ दिवन आमचे कोहली साहेबाचे स्वागत करचे आमचे राष्ट्रवादीचे चेअरमॅन श्यामा देसाई हांचे पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करपाक लायता आणि आमचे सगळ्यांचे लाडके संतोष बाब हांचेय बी स्वागत करपाक तेवढे करपाक चड वेळ घेता म्हाका कोहली साहेबान 2 उतरां
स्वागत करतो. Shaba faldesai, chairperson of cuncolim, Suseda de agricol de cuncolim, inaugurated de cuncolim वेळेला. मुझो आम्ही संतोष फaldesai, मुझे पत्रकार भावना मेळिल्लो आनी म्हजे सगळे आनी इश्ट जमल्यात हे इनॉग्रेशनाक. I will talk in English and Konkani also. Before I start, I should tell you that Santosh faldesai happens to be my old friend since more than 5 years. We used to approach him whenever we had some programs for the CASA, and he was a beloved donor of ours. And he always used to tell me that next election he'll be in the fray, 2022 election. And I had requested him to contest if he gets some party tickets. As far as I know, some parties have approached him. Then what was the outcome, I don't know. About 2 days, 3 days back, he came to me, he's saying, Tony, I'm contesting as an independent. You have to come to inaugurate my office. I said, fair enough. And so, as per his was the promise, I remained at home. He came to call me, and I have come and inaugurated his office. My only request to Santosh faldesai, since you are contesting as an independent candidate, your friend and the public in cuncolim constituency will support you. And if you win, my only request to you, you will be an independent man. You cannot run the government, but if any ruling party approaches you for your support, please join them, but never join the party. I am again repeating, you join them, get their support, get the work done for the upliftment of this constituency. Whatever work which has not been done, I don't have to tell, go in details, everybody knows. They can see with their eyes. You can do that. And on only my again request, see, I am telling you, when Parikar was the Chief Minister in 2012, he gave Awadton Khutta a ministry, though he was an independent man. He never joined the party. Similarly, my request is that you will win. You give the support to the government, but don't join that party because they will take advantage of you once you join the party. I know you have gone to the constituencies. I get the feedback, some social work, and I hope in future you will do it. And if you become a minister after joining the party, being an independent, and you should try for that also. Join the party where you get a big deal, like a ministry or some corporation, where you can satisfy the voters of this constituency first, and thereafter the other constituencies. With these words, I pray. Today is a Wednesday. It's a good day. We have opened the office. After this, Shaba, please take Santosh to a Kankanamadi to put around for the Azov. Today is Wednesday, and I wish him all the best, and whatever support you want, Mr. faldesai, you are always welcome. You have my mobile. My doors are open to you. God bless you. Thank you.
आयज हांवें संकल्प गोंय ऑफिस ओपन केला. कुंकळी कॉन्स्टिट्युन्सीक हांव एक कॅन्डिडेट म्हणून इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून रावपाक सोदतां. आनी म्हाका रावपाची इतली हें आसली की म्हाका पॉलिटिक्सांत पडपाची उमेद नासली. गेल्या लास्ट 5 वर्सां हांव जें कार्य करीत आयलो, 5 वर्सांच्या पयलीं हांव कडेन आसलो. म्हाका सांग्यारय बी तशें प्रभाव आसा, म्हणजे केपें तालुक्याक आसा, कुडचड्याक आसा. आनी जेन्ना आमचो पार्ट जो कुंकळी आयलो, बाळ्ळी पंचायत, तेन्ना म्हाका दिसलें की हांवें कितें करचें म्हणून फर्स्ट हांवें बाळ्ळी पंचायतीक म्हणजे हें दाखयलें आनी बाळ्ळी पंचायतीक हांवें म्हजो सरपंच केलो. तेजे नंतर म्हाका दिसलें की पळोवया फुडें कितें जातलें म्हणून हांवें आंबावली पंचायतीक हें केलो. आंबावली पंचायतीक हांवें बाय इलेक्शनां 2 जिखलीं, 2 पंच निवडून हाडले. ती म्हाका बरी सपोर्ट मेळपा लागलो. हांवें गुडी पारोडा पंचायतीक वचपाक स्टार्ट केली. गुडी पंचायती वतना म्हाका असो सपोर्ट मेळ्ळो की म्हाका दिसलें की हांव खंय तरी बरो मुखार आसा. ताणी भोंवलो आनी लास्ट हांवें म्युन्सिपाल्टी जेन्ना पांय दिलो, म्युन्सिपाल्टींतल्या लोकांनी म्हाका सामकें आपल्यालें जें हें दाखयलें तेजेर हांवें दिसलें की हांव आतां कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर जावपाक हरकत. आनी तेन्ना हांवें म्हणलें की हांव कुंकळी कॉन्स्टिट्युन्सीक रावतलो. आनी कुंकळी कॉन्स्टिट्युन्सीक रावतना विचार केलो की गणेश चतुर्थीक म्हळ्यार चवथीक पयलीं हांवें म्हणजे पोस्टर लायलें आनी म्हाका खूब व्यूज आयले की तूं बरो आसा, तूं राव. आनी आयज पर्यंत म्हाका लोकांचो खूब प्रसिद्धाद आसा की तुवें रावचें आनी इलेक्ट जावचें. म्हाका पॉलिटिकल पार्टींतल्यान म्हाका आपाची आपूय एप्रोच जाल्लें, रिमूव्हल एप्रोच जाल्लें. तेजे नंतर भारतीय जनता पार्टीन म्हाका खुबदां आपयलो, पूण म्हाका कांयच यो म्हणलो, पूण म्हाका कांय दाखयलें ना. पूण एक सांगपाचें म्हणल्यार जर भारतीय जनता पार्टीक जे गर्दोली मतदारसंघ जिखून दिला जाल्यार तो हांवें दिला. गर्दोली मतदारसंघ जिखपा खातीर म्हजे फुड्यान सीएमान फोन केलो झडपी इलेक्शनांत. आनी झडपी इलेक्शनाक म्हाका सीएमान फोन केलो, सगळे मंडळान फोन केलो, धोंडान फोन केलो, सगळ्यांनी केलो. आनी ते म्हजे घराडें आयले. म्हजे घराडेन येवन हांवें 500 लोकांक एक करून हांवें एक बारीक मिटींग केली, अरेंज केली. आनी म्हाका तेणी सांगलें की फुडली कार्य तूं करतलो. फुडली म्हणल्यार इलेक्शनाची आमी मुखार पळोवया की आमी चड करून तुका हें करतलें. लास्ट गिरदोली मतदारसंघ जिखलो, म्हाका कोणीच कांय सांगूं ना. तिसरी गोश्ट जाली की केपें म्युन्सिपल इलेक्शन जालें. केपें म्युन्सिपल इलेक्शन टायमार हांव कोरोनाच्यान हॉस्पिटलांत आसलो. तरी म्हाका बाबू बोळेकर आनी कनावडेन फोन केलो की आमचो हें निवडून दिवचो म्हणून. निवडून दिले 2 सिटां. हेजेर आसतना हॉस्पिटलांत आसतना फोन करून 2 सीट निवडून दिले. पूण तरी मागीर म्हजें कांयच तेंच्यांनी विचारूच केलो ना. लास्ट हांवें रावता म्हणटकीर म्हाका रिमूव्हल काँग्रेसीन खूब ऑफर केली, मोठी ऑफर केली. पूण हांवें एक्सेप्ट करूं ना, कित्याक म्हाका तेतून वचपा नाका. म्हाका एकच जातलें की हांव जर हें जालो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचेर म्हणल्यार रावतलो आनी तेतून हांव कितें तरी मुखार वतलो. पूण लास्ट म्हणल्यार तेणी म्हाका एप्रोच करूं ना. काल सुद्दां म्हाका फोन केल्लो की मेळया म्हणून. हांवें तांकां जेन्ना गिरदोली मतदारसंघाक हांव हें करतालो तेन्ना म्हाका तेणी आंबोले व्हेलो. आंबोल्याक बी तांकां हांवें एक मिटींग करून दिली. गुडी पारोडाच्या लोकांक हांवें म्हज्या हितून हाडलें. पूण जावं गिरदोली मतदारसंघ हांवें तांकां जिखून दिलो. पूण परिस्थिती अशी की तांकां आजून खबर ना. तेन्ना जो काँग्रेसीचो हांगा कॅन्डिडेट आसलो, जो काँग्रेसीचो एमएलए आसलो, तेणी आपली हें बीजेपी मारली आनी तो तिचो कॅन्डिडेट जालो. म्हाका तेजेर कांय क्रिटिसायज करपाचें ना, म्हाका कोणाकय कांय म्हणपाचें ना. पूण सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार बीजेपी पार्टीन हांगा लोकांक जॉब दीत म्हणलें, कोणाक हें दीत म्हणलें, कांयच एक तरी कोणालें काम जालें ना आनी तें सगळें स्क्रॅप जालें. आयज बीजेपी पार्टीक लोक मत दितले काय कितें हाचेर लोकांक विचार करपाचो आनी लोकांक समजपाचें की बाबा ह्या पार्टी मत दिवन आमी फुडें कितें करतले. कित्याक कॅन्डिडेट जो आसा न्ही तो वीक आहा. त्या कॅन्डिडेटाक हांगा कांयच ना. ते खंय वता ती तो काम करता आनी एक कोणालें काम करूना. बाकीच्यांचें हांव कांय उलोवपाक शकना. तर अशें आसा की हांव आतां आयज मोठ्या प्रमाणांत आनी हांव म्हाका दिसता हांव 100% जिखता. कित्याक म्हाका वता त्या गांवांनी बरो सपोर्ट आहा. आयज म्हाका भायर लोक आसा आनी हांवें तरी लोकांक फक्त
सांगला मोबायलाचेर मेसेज दिले हांव ऑफिस ओपन करता कोणाकूच आमी तशें सांगू ना की हांव ऑफिस ओपन करता आनी पूण तरी काय भरपूर लोक आयला हे लोक पळयत म्हाका दिसता की प्रत्येक गांवांतल्यान लोक आयला गुडीचे लोक आसात पांदरगणीतले लोक आयला म्युन्सिपालिटीचे लोक आसात पाळी पंचायतींतले आसात सो आंबावलेचे लोक आसात सगळे पंचायतीचे आनी सगळे जर दिसता जाल्यार म्हाका दिसता 100% विन जातलो. लोकांच्या दारांनी वयता तेन्ना तूं कितें एप्रोच जाता पळय लोकांक तूं लोकांक कितें म्हणून सांगता कितें करतलो म्हणून आनी कितें डेवलपमेंट लोकांच्या दारान जेन्ना हांव डोर टू डोर वता लोकांक सांगता की बाबा फाटली तुमी हिस्ट्री पळयात आनी हांव फुडें कितें करतलो तें सांगता म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार लोकांक पयलीं सद्या जॉबाची गरज आसा. आयज लोक रस्तो आनी उदक पळयनात आयज लोकांक खंय तरी जॉब जाय लोक कितलेशे बेकार आसात तेंचे खातीर हांव कितें तरी करतलो हें हांव तेंका सांगलां. कितें इंडस्ट्री घालपाची प्लॅनिंग आसा तुमचो? हय आमी पयलीं सुद्दां हें करता सांगलां खंयची तरी